नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परभमणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सांखळे नगरपालिका वेंचणुकेत 87.56% जाले। फोंडें नगरपालिका वेंचणुकेत 74.66% जाले मतदान। फोंडें ढवळेच्या आरके स्क्रॅप यार्डाक लागलो अचकीत भिरांकूळ उजो। उजो लागपाचें कारण मात स्पश्ट ना। कालांगूटचो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेकायदेशीररित्या सुरू। बेगोबेग करचो सील अशें म्हणीत काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्ष आनी सचिवाक घेतलो घाराव। पावस जावपाचो जालो सुरू। आतां तरी पावसा पयलींच्या कामाक घालात हात, लोकांची सरकारा कडेन मागणी। फोंडकुलां पडिल्ल्या गोंयभरांतले सगळे रस्ते पावसा पयलीं करतलो सुळसुळीत, म्हणटा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। आनी गोंयचो नामनेचो चित्रकार वामन नावेलकर हांची आयज जयंती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। शुक्रारा दक्षिण गोंयांत आनी फोंड्या पालिका आनी उत्तर गोंयांत सांखळे पालिका वेंचणूक जाली। सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन सांखळेंत 87.56% जाल्यार फोंड्या 74.66% मतदान जाल्ल्याचें कळटा। सांखळेंत 10 वॉर्डां खातीर जाल्यार फोंड्या 13 वॉर्डां खातीर ही वेंचणूक जाल्या। So in Sakli Municipal Council, the total voters turnout is 87.56%, and for Ponda Municipal Council, it is 74.66%. The highest voters turnout in Sakli Municipal Council is in Ward number 12, that is 96%, and in Ponda Municipal Council, the highest voters turnout is in Ward number 1, 81.03%. As compared to 2018 general elections, in Sakli Municipal Council, there is an increase of 2.5%. Total 21,203 voters were entitled to cast their vote. Out of that, in Sakli Municipal Council, 6,070 voters casted their vote, and in Ponda Municipal Council, 10,655 voters casted their vote. The counting is scheduled on 7th of May from 8 AM onwards. फोंड्या ढवळेच्या आरके स्क्रॅप यार्डाक अचकीत भिरांकूळ उजो लागिल्ल्याची घडणूक मुखार आयली। हो उजो इतलो खर आशिल्लो की उज्यान भिरांकूळ रूप घेतले। वाडत आशिल्ल्या उज्याक लागून फोंडे, मडगांव, कुडचडे आनी हेर वाठारांतल्यान उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो घडणूक थळाचेर दाखल जाल्यो। हो उजो कसो लागलो हें नेमकें कळपाक शकलें ना, मात उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थंय जमिल्ले दर एकल्यान आपल्या परीन खूब उपाय केले। हालींच जाल्ल्या ग्रामपंचायत बसकेत ह्या विशया वयल्यान वाद जाल्लो की बेकायदेशीर भंगार अड्डे जे आसा स्क्रॅप यार्ड ते बेगोबेग काडून उडोवचे अशी मागणी ह्या बसकेत जाल्ली। मात ताच्या आड आजून मेरेन कसलीच पावरां उखलूंक नाशिल्ल्याच्या लोकांनी तिडक उक्तायली। कारवाय करून हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे म्हणजे स्क्रॅप यार्ड आसा ते काडून उडयले जाल्यार आयज हो प्रसंग उपरासचो नाशिल्लो अशें मत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केलें।
सुशील सर, केन्ना उजो लागला आनी कितल्यांक कॉल आयले तुमकां? आमकां एक अर्दे वर पयलीं आमकां कॉल येयल्लो की हांगा आमचोच फायरमॅनान आमकां कॉल केल्ले तो हांगासर वतना की हांगा मोठो उजो पेट्टलो आसा म्हणून. थंय आमी गाडयो टर्न आवट केले आनी पॉयंटार येवन पळयतालो हो व्हडलो अग्निकांड पळोवन आमी ऑल ओवर गोवाचे गाडयो हांगा पॉयंटार आपयल्ले आसा. सगळ्यान गोंयच्यो? हय. सो कितें आसा प्रॉब्लम कितें आसा हो सगळो स्क्रॅप मटेरियल हांगा जो स्टॅग्नेंट केल्लो आसा तो आनी तो उजो पालोवपा खातीर पसून प्लास्टीक आसता वेस्ट मटेरियल तो पालोवपा खातीर आमी ते खातीर कॉर्डन केला उजो उदक मारून कॉर्डन केला की उजो आनी स्प्रेड जावपाक जायना. नियर बाय पेट्रोल पंप आहा लोकांचे रेजिडेन्शियल एरिया सो आमी तो कॉर्डन करून एक सायड बंद करीत वता. कालांगूट सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेकायदेशीररित्या सुरू आसा आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषणाक तेंको दिता हाचे वयल्यान हे लक्षात येता अशें म्हणीत काँग्रेसीन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष आनी सचिवाक घेराव घातलो. हो प्रकल्प बेगोबेग बंद करचो अशी मागणी ह्या वेळार काँग्रेसीन केल्या. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे न्हिदले कित्याक ते बागान एक STP सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट म्हणून थिंगासर 2011 तेंचें काम चालू जाल्लें बांदपाचें. ते तेंचे प्रमाणे तेंच्यांनी कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश घेतले आनी ते 3 वर्सान एक्सपायर जाले. तेजे मागीर तेजे नंतर तेंच्यांनी कांयच कन्सेंट घेवंक ना. जेन्ना आमकां कळ्ळें की थोड्या लोकांनी व्हिडिओ व्हायरल केल्ले सोशल मिडियाचेर आनी प्रत्येक जाणान पंचायतीन वचून कंप्लेन केले की हे घाणीचे उदीक STP क्रिकान भितर सोडटा म्हणून. जेन्ना आमी पंचायतीक वचून विचारले तेन्ना पंचायतीन सांगलें तेंचे कडेन कांय ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवंक ना तेंकां NOC दिला ना तेंचेशीन कन्सेंट आहा म्हणून. आनी मागीर आमच्यांनी चौकशी काडली आनी डॉक्युमेंटेशन काडलें. आमकां एक रिपोर्ट मेळ्ळो तेंचोच STPचो रिपोर्ट जे पॅरामिटरा प्रमाणे एक्सिडींग द लिमिट 10 times, 100 times and 1000 times एक्सिडींग द लिमिट आहले. तेजे नंतर तेंच्यांनी एक PWDन लेटर केल्ले टँकर्सांक आनी प्रत्येक कोण पळय थिंगा सुवेज STPन पळय टँकर घालताले तांकां लेटर केला की तुमी टॉक्सीक वेस्ट हाडटा म्हणून बंद करा, टॉक्सीक वेस्ट आमी भितर घेवचे ना म्हणून. आनी हे सगळे चलताले जेन्ना तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट नासतना हे सगळे कामां चलताले. म्हणल्यार ही प्लांट इल्लिगली चलताले कन्सेंट नासतना. आनी जेन्ना पळय कालांगूट सरपंचान जेन्ना लेटर केल्ले की तुमी दाखोया की शोकॉस दाखोया आनी कित्याक FIR जावचे न्हू ह्या प्लांटाचेर, तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब तेंच्यांनी कन्सेंटाक एप्लाय केले. 2 दिसान तांकां प्री रिसीट मारून दिले आनी आतां आमकां सांगता की कन्सेंट दिला म्हणून. आतां हुंयचे कन्सेंट केन्ना दिला, हुंयचे इन्स्पेक्शना प्रमाणे जाला कितें जाला आमकां कांयच सिद्ध ना. एक पासून डॉक्युमेंटेशन दिवंक ना आमकां. एकूच अश्युरन्स दिला चेअरमॅनान की तो टँकर आहा पळय ते बंद करतलो. जेन्ना इन्क्वायरी बसोवन तो टँकर बंद करतलो ते नंतर आनी सील करूंक जाय जाल्यार तो फुडें वचोन ते आपले कोण कलेक्टराक कितें दिवंक जाय ते नोटिसा दिवन तेंचे इन्स्पेक्शन करून ते प्लांट तरी सील जावपाक जाय जाल्यार ती प्लांट सील जातली. ही आमची मागणी आसली. पावसाचो हंगाम सुरू जावपाचो आसा आनी कुडचड्यार आजून मेरेन पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जावंक ना. गाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीच्या कामाक लागून नुस्त्या बाजारात तशेंच मडगांव रेल्वे स्टेशना कडेन गटारां भरिल्लीं आसात. ताका लागून थळाव्या लोकांक ह्या गटाराच्या उदकाचो त्रास जाता. देखून पावसाचो हंगाम सुरू जावच्या पयलीं गटारां जी आसा ती दुरुस्त करपाची मागणी लोकांनी केल्ली आसा. सगळी चोक जाल्या, ब्लॉक जाल्या कारण निवळ करूं ना. प्लस रेल्वे स्टेशना कडेन जो व्हडलो गटार आसा तो एवरी इयर क्लीन करपाक पडटा. तो अजून पर्यंत क्लीन जावना. वयल्यान तातूंत भितर आनी सिवरेजीची आनी हाची माती पडली. सो पावस पावस तोंडार आसा ताका लागून ही गटारां क्लीन करपाची मेन प्रायोरिटी आसपाची. ताका लागून रिक्वेस्ट केला की बाबा फिश मार्केटांतले तरी गटर निवळ कर कारण ती जागा जाल्यार सगळे फिश मार्केट चोक जावन उदक भितर येवन ब्लॉक जातलें. आनी जे रेल्वे स्टेशना कडेन गटर आसा लेबर घालून जावचें ना ताका JCB घालून क्लियर करपाक जाय. कारण लेबरान केलें जाल्यार ताका टायम वतलो आनी बाय द टायम मनसून स्टार्ट जाल्यार मागीर तें क्लियर करपाक. ते 2 हांवें ताका एक रिक्वेस्ट केली. फोंडकुला पडिल्ले सगळे रस्ते पावसा पयलीं सुळसुळीत जातले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां. शुक्रारा रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. लायटीचे केबल्स घालपा खातीर कांय कडेन रस्ते खणून दवरल्यात तेंय काम पुराय करतलो अशें आश्वासन निलेश काब्रालान दिलां. एवरी डे मॉनिटर जाता. लोक जर घालता
मॅच जाता थोडे कडेन जे पॉटहोल जे आसता जशे खड्डे आता आमच्या मतान सोयी लावून करता तो पॉटहोल म्हणटा तें काम चालू सो ते फुडें वयता 4 म्हयन्यान फुडें वयता पॉटहोल जाल्यार ताचे सगळे काडले आसा हांवें लोकांक प्रॉमिस केल्लें की पावसा पयलीं सगळे जातले आनी पावसानूय बी वेवस्था सारके आसले रस्ते म्हाका दिसता चडशे रस्ते गोंयांत सगळे पॉटहोल काडलेले आतां सगळे इलेक्शन डिपार्टमेंट फोडटा ते उरलेले आसा तेजे खातीर आमी प्रयत्न करतात बेगिना बेगीन करपाक पावसा पयलीं गोंयचो नामनेचो चित्रकार वामन नावेलकर तांकां फावो तशी नामना गोंयांत केन्नाच मेळिना पूण तांच्या 94व्या जयंती दिसा गोंयकारांक तांच्या विशीं कितें दिसता तें आमी जाणून घेवया. वामनबाब नावेलकार किंवा वामन गणेश नावेलकार हे एक लेजेंडरी आर्टिस्ट गोंयचे ताका हांव लिजंड म्हणटा आनी हांवें एकदां आर्टिकलान ताका भीष्म पितामह ऑफ आर्ट अशें म्हणिल्लें आसा. लक्ष्मण पै बरोबर तांकांय म्हणिल्लें आसा कारण ते ओल्डेस्ट लिवींग आर्टिस्ट आशिल्ले जेन्ना ते जिते आशिल्ले तेन्ना आनीक ताच्या भायर ते इंटेग्रिटी किंवा ऑनेस्टी किंवा डेडिकेशन जें भीष्म पितामहाक आमी म्हणटात तेंच सेम आशिल्लें ह्या मुळे ताका हांवें भीष्म पितामह म्हणलो आनी ताका लागता तें फिट जाता. ताजी पेंटींग स्टायलूय तशीच आशिल्ली म्हणजे कंप्लिटली डेडिकेटेड. ताजें फेमस म्हणटा तें लायन वर्क इज टेकिंग अ लायन फॉर अ वॉक अशें पावल क्लीन म्हणिल्लें आसा तें ताका फिट जातालें कारण ताची जी पेंटिंगाची स्टायल आशिल्ली किंवा ड्रॉइंगाची स्टायल आशिल्ली ती कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन्स. तुमी जर पळयलें जाल्यार कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन्स करप व्हेरी डिफिकल्ट विदावट लिफ्टींग अ पेन आनीक क्रिएटिविटी कंटिन्युअसली फ्लो जाताली म्हणजे विदावट लिफ्टींग अ पेन करप हें इजी अशें म्हणत पूण ताच्या भायर तातूंत इल्ल्यो स्टोरी आशिल्ल्यो आनी त्यो लार्जर वर्काचेर करतालो किंवा लार्जर स्पेसाचेर करतालो हें एक ताजें खासियत आनी तो लार्जर स्पेसाचेर करून एवरी इंडिविज्युअल स्पेस जो आशिल्लो तातूंत एक स्टोरी आशिल्ली म्हणजे ह्या खातीर हांव ताका लिजंडरी म्हणटा कारण ड्रॉइंग करप किंवा कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन करप इज व्हेरी इजी पण तातूंत भितर स्टोरी आनी ते स्टोरी भितर आनीक स्टोरी हें एक ताजी खासियत आशिल्ली. ताजे भायर ताजे ब्रश स्ट्रोक्स हे बोल्ड आशिल्ले कलर्स हे वायब्रंट आशिल्ले म्हणजे ताजें जशें लायफ आशिल्लें तशें आशिल्लें म्हणजे ताणें जरी लायफ आपल्या भितर तो एका स्टुडियोन कंटिन्युअसली काम करतालो ताजे कडेन लोकांक चड मेळपाची ताका चड अशें इंट्रस्ट नाशिल्लो पण ताज्या भितर जी उमेद आशिल्ली जी ताका ट्रबल जाल्लो जो तो पुर्तुगालाक गेल्लो किंवा आफ्रिकेक गेल्लो थंयच्यान जो ट्रबल जावन तो हांगा आयलो हांगाय ताका बारीक पळोवपाक गेल्यार जी मान्यता जाय आशिल्ली ती मेळूना आनी म्हाका दिसता त्या खातीर ताजी कलर्सांनी दिश्टी पडटाली ताज्या लायन्सांनी दिश्टी पडटाली आनी तो सेलेब्रेट करतालो लायफ आनी सेलेब्रेट करतालो स्टोरीज. ताजी रविंद्रनाथ टागोराची पेंटिंगां म्हणा किंवा ताजी गणपतीची पेंटिंगां म्हणा ही गणपती नाचता असो दिसतालो. इट इज नॉट जस्ट ड्रॉइंग. ताज्या भायर जिजस क्रायस्टाचेर ताणें खूब पेंटिंगां केल्लीं आसा. ही सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ताका खंय तरी जी मान्यता ताका मेळूंक जाय आशिल्ली जो रिस्पेद ताका मेळूंक जाय आशिल्लो तो मेळूना तो आतां तरी ताका मेळचो हो हेतू आसा. म्हजो काका वामोना नावेलकर ताजी फाल्यां 5 मे बर्थ एनिवर्सरी तो ताका जग वळखताले एज अ ग्रेट आर्टिस्ट वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट पूण आमी ताका एज अ गुड ह्युमन बींग अशें वळखता फॅमिली आनी फ्रेंड्स ताजे बिकॉज तो ताज्या गांवान आसा पळय न्ही लोकांक बिकॉज ही वॉज एज्युकेटेड भायर शिकून आयलोलो तो पोर्चुगलाक तो हेल्प करतालो लोकांक फॉर डिफरंट थिंग्स तांकां कितें एप्लिकेशन करूंक जाय फॉर वेरियस थिंग्स जावं गव्हर्मेंट जॉबा खातीर एप्लिकेशन जावं तांकां फायनान्शियल कितें एसिस्टन्स कितें दिवपाक जाय पयशाच्या खातीर तें सुद्दां करतालो. आनी एज एन आर्टिस्ट न्हय तो फार सुपिरियर ही वॉज अहेड ऑफ हीज टायम्स म्हणटा तशें तो एबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग्स पळय आसता तातूंतय ताणें एक्सेल केल्लें एट द सेम टायम ताजे लायन ड्रॉइंग्स आशिल्ले पळय तातूंत ताची कला वॉज कमेंडेबल सारकी. एक पेन घेतालो तो आनी एका हातून तो फूल लायन ड्रॉइंग कंप्लीट करतालो विदावट लिफ्टींग हीज पेन. आनी ताजे पेंटिंगान पळयत जाल्यार देर इज लॉट ऑफ हार्डशीप ताजे त्रास ताणें खूब भोगलेले ताज्या लायफान रायट फ्रॉम द चायल्डहूड बिकॉज ही ताजे भाव आशिल्लो पळय यंग एज ताजो भाव पिड्ड्यार जालो सो तें ताका तकलेन आशिल्लें टील द लास्ट ब्रेथ बिकॉज एट द एज ऑफ 92 वेन ही पास्ट मेलो पळय तो तेन्ना ताणें म्हाका एक 15 दीस पयलीं सांगलेलें की ताका याद येता म्हूण ताका तो भाव दिसता घरान ताचो गणेश म्हणटा पळय तो ताज्या नांवान तो सायन करतालो पूण तें ताका दिसतालें तो भास जातालो ताका सो ताका इतलें तें तो तातूंत इमोशनली इनवॉल्ड आशिल्लो त्या भावाच्या हातून मेमरीजान सो ताजे पेंटिंग्सान पळयत जाल्यार ताका खूब सफरींग पळय ताणें लायफान ताजें भोगलां
मोजांबीक आशिल्लो थंय तो प्रिजनान घालो ताका इन पयस सारकें जंगलान. तो म्हाका काणयो सांगप थंय कितें जाता पळय तें. मागीर हांगा सुद्दां पळयत जाल्यार ताका तशी इच्छा कांयच नाशिल्ली लायफान. तो सिंपल मनीस सारको. ताजो स्टुडियो पळयत ज्या जाग्यार तो पेंट करतालो तो वयल्यान गळटालें उदक, थंय प्लास्टीक बांदतालो आमी. मागीर सारकें सिंपल, फॅन ना, लायट सारकी ना, थंय तो पेंटींग करप सारकी ग्रेट वर्क्स ताजे पळय जाल्यार ते ल्हान हातून. जेन्ना पळय भायले लोक येताले ताका मेळपाक ते सरप्रायज जाताले कंप्लिटली की बाबा तूं हांगा करता काय म्हणून स्टुडियो. आमी ताका आपयलेलें पणजे कर आनी खंय, तो ना म्हणटालो. आपल्याक जे पळय थॉट्स येता तकलेन, डिफरंट थॉट्स, आयडियाज येता पळय पेंटिंगाचे, ते हांगाच येता म्हणटालो, ह्याच घरान त्याच स्टुडियोन. तो आसत लोकांक कसोय दिसत म्हणटा तो डर्टी आसूं कितें आसूं, पूण तातूंत ताका तें सारकें थंयच तो आपल्याची बरी कला डिस्प्ले करूंक शकतालो. आवेडे केपें वाठारांतलो दुदाचो वेवसाय सध्या बंद जावपाक पावला. आवेडे केपें वाठारांतले शेतकार ह्या दुदाच्या वेवसायाचेर आपलो निवाडो करतात. पूण आयज कालची जी तरणाटी पिढी आसा म्हणजे यंग जनरेशन आसा तो हो दुदाचो वेवसाय फुडें व्हरपाक सोदिना अशें आवेडे केपें वाठारांतले शेतकार म्हणटात. ह्या आवेडे केपें वाठारांत सध्या 3-4 शेतकार आसात ते दुदाचो वेवसाय करतात. सरकारान जर कितें मदत केली जाल्यार हो वेवसाय फुडें व्हरपाक चालना मेळटली अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें आसा. तशेंच ह्या शेतकारांची जी फुडली पिळगी आसा, यंग जनरेशन म्हणा किंवा तरणाटी पिळगी, तो हो वेवसाय फुडें व्हरपाक सोदिनात. सरकारान कितें तरी मदत करची किंवा कितें येवजण आसा जाल्यार तांकां सांगची अशें आवेडे केपें वाठारांतले शेतकार म्हणटात. खावड बी आतां किलो प्रमाणे 40 रुपये इतली जाल्या. आमी डेरी कडल्यान ती नाल्यार आमी बागायदार सोसायटी कडल्यान तशी घेवन येता ती पेड पोतींग हाडून खावड घालता तांकां. दुधाची रेट घालून सद्या आमकां रेट डेरी येता ते प्रमाणान रेट दिता. ती परवडटा म्हण खावडी आनी ती आतां ती तेंगेले फेट लागना रेट अशें करता आनी आमकां रेट घालता ती आसा तशे प्रमाणान घालतात. फायदोचो नाच. खावडी वडीच्यान सगळे आडले खावड दूध दिवप, दूध दिना आसल्यार सगळे एकसारकी कांय दूध दिना त्यो. थोडे प्रमाणान दिता तांकां, थोडे दूध आमी आसा तेंका बसून आमी दिवन तें काडचें पडटा न्हू, नाल्यार म्हशी त्या खावडी वयल्यान देंवतात आनी त्यो मागीर फुडले कडेन मेळना. आमगे ते खावडी वयल्यान आमकां खूब लुकसाण येता आनी अशें करून ते खावड घालून त्यो म्हशी सांबाळपा पडटा. जे न्यू भुरगे नाजाल्यार कोण हे फिल्डां येवं सोदता तांकां कितें सांगपा आसा? नवे आतां ते कितें आसता नवे भुरगे हेतून ह्या धंद्याक येवपाकूच शक्य नाही. सुमाराच्या शिकल्या पसून सिरीज सोदता व्हडल्यो तेमच्या ह्या धंद्याक येयनाय ते. आतां तुमच्या गांवां तुमी आवेडे गांवाचे आनी कितलेशे तुमी म्हशी धंदो आसा चलयता काय थोडे प्रमाण? 3 जाण आसा. 3 जाण म्हणल्यार कमी हो बंद जावपा पावलो आसा. लोक आतां विकता थोडे दिसता. खंय विकता? गोंया विकता काय गोंया भायर? गोंयाक विकता, भायर वयता. पूण डॉलर आसा ते खंय व्हरोंक शक्य. पूण आतां पयलीं प्रमाणे आतां कमी जायत आसा. खूब कमी जालें. शेतांनी गोरवां धंदो कमी जाले. शेतां धंदो जालो की उदक पोटराचेर शेत मारता कित्याक कानाला उदक ना. पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलाची खेळा शिक्षिका स्नुषा गांवस हांणी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करपाचो संकल्प पूर्ण केल्ल्यान तिचें आतां कौतुक जावपाक लागलां. शुक्रारा आयडियल हायस्कुलांत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात नर्मदा परिक्रमा सेवा केंद्रा कडेन दीर्घ काळ संबंदीत आशिल्ले कार्यकर्ते विवेक पंडीत हांच्या हस्तुकी तिचो सत्कार केलो. भारत विकास परिशदेच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक श्रीकृष्ण धोण, आश्विनी लामगांवकर आनी रामचंद्र गर्दे हजर आशिल्ले. 4200 किलोमीटर चलून नर्मदा परिक्रमा पुराय करपाक स्नुषा गांवसिका 165 दीस लागले. करपाची इच्छा असली आणि करपा जेन्ना त्यांचो हे ऐकलेलो तेन्ना तिने एक इन्सिडंट सांगलो म्हाका याद आसा की 3 दीस ती एकटीच चल्ली. कोण ना फुडें फाटीं कोण ना, मदीं कोण वाटेक परिक्रमा वासी मेळटा सो एकटी चल्ली. सो तो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसता की कितलेशे प्रॉब्लेम येता, कितलेशे एक लेडी आसून सुद्दां कितलेशे भंय दिसता. सो ते आयकून म्हाका वचपाचें आसलें आनी तिणी कशें फेस केलें तें म्हाका एक्चुअली करून पळोवपाचें. कित्याक जे आमी थंय फेस करून येतली परत तेन्ना आमचो वेगळो हे आसता एक्सपिरियन्स. आमी हांगासर भियाता, हे करता, बारीक बारीक गोश्टी हे करता. हांव मम्मी म्हणजे हांगाच आसा
हांव साताक बी वचपाक भितालें, मदीं मदीं साताक हें करतालें, घरांतल्यान भायर वॉशरूमाक वचपाक भितालें. पण ते आयकून म्हाका त्या टायमार कितेंच दिसूंक ना, कितें चिंतपाक येवना की हां चल हांवें करपाक जाय, कितें तरी वेगळो एक्सपिरियन्स मेळटलो. आनी त्या एक्सपिरियन्साचेरूच हांव हें करता. म्हाका एक हें आसलें की हांव पूर्ण करतलें जाल्यार ती पायी करतलें, नाल्यार करपाचें ना. आनी हांव मम्मीक सांगून गेलें की हांव वचत जाल्यार पूर्ण पायी करतलें, गाडयेर बसून म्हाका येवपाचें ना, ना गाडयेर बसून ती कंप्लीट करपाचें आसा. सो तेच इच्छेन हांव टॅक्सीकारांची मागणी पुराय करपाक जायना जाल्यार 40 आमदारांनी राजिनामो दिवचे अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हाणें सांगलां. फाटले 4-5 दीस जाले काळे आनी हळडुवे टॅक्सीकारांनी आंदोलन केल्लें. तशेंच तांकां ब्लू टॅक्सी खातीर सुद्दां एक स्टँड दिवचें मोपा एअरपोर्टाचेर अशी तांची मागणी आशिल्ली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान अशी मागणी केल्ली. जर हे तेंची मागणी जायना जाल्यार तेंच्यांनी 40 आमदारांनी राजिनामो दिवचो असो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां. आमचो लिडर तांचे बरोबर आसा, तांच्यो कितल्यो मिटिंग्यो जाल्या, तांचे कितें तो सजेशनाय दिता न्हू. पण प्रॉब्लम सॉल्व जायना न्हू. एसेंब्लीनूय आमी हो क्वेश्चन घातिल्लो, थंय सरकारान कितें जाप दिली ती तुमकां खबर. आतां ह्या स्थानीक लोकांनी तांकां अल्टिमेटम दिल्लो 30 तारखेचो. आज 5 तारीख, 5 दीस जाले ह्या लोकांनी अल्टिमेटम दिवन सुद्दां सरकार आज आयकना मरे तांचें. वो सरकार कोणा लागून ना. हांव विचारता स्थानीक आमदार हांगा 2 ह्या पेडण्या तालुक्यान 2 आमदार आसा, ते कित्याक ना आज? कित्याक प्रॉब्लेम सॉल्व करपा येना? जायना जाल्यार रिजायन जाया. हांव म्हणटा सगळे 40 रिजायन जायना जाल्यार पॉलिटिकल क्रायसीस करा मरे. तुमी जर तर लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाक शकना जाल्यार तुमी थंय फिट ना एज अ लॉ मेकर. लोक निवडून लोकशायेन सरकार कित्याक हाडटा की आपली कामां जावची म्हणून, पॉलिसी जावच्यो म्हणून आनी लोकांक ताचे बेनिफीट मेळचे म्हणून. आज परिस्थिती उलटी आहा. आज लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा. संडासाचें उदक टँकरान घालता तें लोकांक धरचें पडटा. तें काम खरें ITOचें, तें काम खरें हेल्थाचें. हांगा टॅक्सीचो जो इशू आसा तो सरकारान सॉल्व करप आसता. लोकांक रस्त्यार येवचें पडपा येना. लोकांक रस्त्यार येवचें म्हणल्यार सरकारान कित्याक जाय रे? आमीच चलोवया मरे सगळें. फाल्यां आमच्या अधिकाऱ्याक जर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें, प्रत्येक गोश्टीक एक तर रस्त्यार येवचें पडटा नाल्यार कोर्टां वचचें पडटा. मागीर सरकार आसा कित्याक हें आनी कोणा लागून ना? सो म्हजी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपील आसा की हांचो प्रश्न फाल्यां म्हणल्यार ताणें सॉल्व करपाक जाय. काँग्रेस पक्ष तांचे बरोबर आसाच. आमचो लिडर एवरी तांच्या मिटिंगेन तांच्या कमिटीनूय आसा. पूण समज जर फाल्यां तांचे प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष हो तांच्या फाटल्यान रावतलो. पेडणेकार टुगेदर फॉर पेडणे हें जें तांणी असोसिएशन केलां फॉर टॅक्सी, हो आमी पक्ष तांचे बरोबर रावतलो. 2 म्हयने जाले सांतिनेज वाठारांतल्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटत आसा. फाटले 2-3 दीस जाले घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटत आसा आनी हे कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां कांयच पडिल्लें ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. ही पायपलायन फुटिल्ल्या कारणान पणजेच्या नागरिकांक खूब त्रास जावपाक लागला. फाटले 2-3 म्हयने जाले सांतिनेज तशेंच पणजेकार नागरीक ह्या फुटिल्ल्या पायपलायनीक लागून बेजार आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक तेंचें कांयच पडिल्लें ना अशें थळाव्या पणजेकारांचें म्हणणें आसा. हे उदक व्हांवन गेल्ल्या कारणान ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून पणजेकारांक सद्या त्रास जाता. तेजेर पणजेकारांचें म्हणणें आसा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कांयच पडिल्लें ना. त्याच बरोबर पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेराताचें म्हणणें आसा की 11 मे मेरेन हो जो प्रश्न आसा घाणयाऱ्या उदकाचो तो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो अशें तेणी आश्वासन पणजेकारांक दिलां. So yesterday we had asked the PW Minister to call for a meeting of their department people of GSUDA and everybody just to ascertain the problem. Now this problem is happening for the past 2 months now. The contractor doesn't seem to be bothered. So now we asked sewage department to check because they have damaged all of their lines. Now there are a lot of issues on site. There was one, they have damaged the lines in 2-3 areas.
opposite that division, the water division in Shantanes. Over there's one damage over there. So they've opened up that line. Now they have to put submersible pumps in to make sure that things clear. Now like that, there are different. Now there's a backflow in the entire line because of this. Now all my cooperators also are calling me constantly to get this issue resolved, and we've been chasing after the contractor. So we spoke to the minister yesterday. Now he sent everybody from his department also now to make sure that the work is done properly. Now he's given them a deadline of the 11th of this month to solve whatever issue. So now once that Sheetal Junction line and that PWD line are cleared, then none of these issues should happen. So we're waiting to fix those. They've given them till the 11th to fix all of these issues. So in the meantime also I want to apologize to all the people for the amount of inconvenience that this contractor has caused. It's not acceptable. पर्यटनाच्या दृश्टीन महत्वाचे थारिल्ल्या वीज उपकेंद्राची उबारणी मांद्रेच्या जुनूस वाड्याचेर जाल्या. वट्ट 45 कोटी रुपया खर्च करून हे विजेचे उपकेंद्र उबारला. ह्या उपकेंद्राचे नेटान काम चालू आसा. देखून हाचे काम फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर पुराय जातले अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिल्या. उपकेंद्राच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत जीत आरोलकर उलयतालो. आज आम्ही हांगासर जुनशेर आहात मांद्रे आमचे सबस्टेशन 33 kV सबस्टेशनाचेर आनी खरें बरें दिसता की आमचे पॉवर डिपार्टमेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हे इतले फास्ट स्पीडीन तेंच्यांनी काम कंप्लीट केलां आनी म्हाका दिसता येणारे 1.5 म्हयन्यान हे इनॉग्रेशनूय जातलें आनी इनॉग्रेशन एक स्पेशलिटी हे सबस्टेशनाची आहा की खुबशे सबस्टेशन पयले आसतले पण आनी खुबशे लोक सी व्ह्यू पळोवंक सोदतात पण आमचे हे सबस्टेशन मांद्रेचे आहा ते म्हाका दिसता सी व्ह्यू कंप्लीट सी व्ह्यू आहा म्हणजे जे ऑफिसर स्टाफ हांगासर काम करूंक येतले ते हॅपिली हांगा काम करूं शकतात आनी हे सबस्टेशन टोटल कॉस्ट अरावंड 45 crores आहा आनी आमकां आयज गरज आसली मांद्रे मतदारसंघात सबस्टेशन जावचें कित्याक पावर फ्लक्च्युएशन कंप्लीट कंटिन्युअसली चलतलें कित्याक कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान हे कनेक्शनां वाडलेली आनी फ्लक्च्युएशन कंटिन्युअसली स्पेशली रातच्या टायमार जातले आनी हो पावर सबस्टेशन आयज सुरवात जाल्या उपरांत म्हाका दिसता एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो पावर प्रॉब्लम आहा तो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी हे सरकाराक की हे तेंच्यांनी येदे व्हडले प्रोजेक्ट जी खरीच गरज आसली मांद्रे मतदारसंघाक ती तेंच्यांनी भागयल्या पॉवर डिपार्टमेंटा थ्रू. तशेंच वेगळे वेगळे तेंच्यांनी डिपार्टमेंटांनी आमकां प्रोजेक्ट्स दिल्ले आहात जे गरजवंत आहात उदकाचे म्हण 30 MLD जावं आनी इतर गोश्टी जावं ते डेफिनेटली तेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट केला. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाच्या अंतर्गत आमी दर दिसा ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो आमी तुमच्या मुखार हाडटा. आमचे चॅनल जर सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार युट्यूबाचेर आमचे चॅनल सबस्क्रायब करा. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां आमचे टीव्ही सदैव लायव्ह आसता. तुमी फॉलो करूंक ना जाल्यार आतांच फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.